आसतली, शाळा आसतली, ग्राउंड आसतली, मानस आसतली, पाटो आसतलो, रस्तो आसतलो, एकंदर म्हणजे तेणे आतां पाटी लायल्या ती दोतोर ह्याच वर्साची, पुढच्या वर्साची लावना. पुढच्या बड्डेक जर पळयलो जाल्यार पोरूय बी 30-35 प्रोजेक्ट आशिल्ले, त्याची व्हडली पाटी तेणी थंय लायली, 65 प्रोजेक्ट आशिल्ले. म्हणून मदीं इलेक्शन बी येयलें म्हणून कोण लागला, म्हणून 65 प्रोजेक्ट म्हणून तेज्या उपरांत इतके प्रोजेक्ट. कित्याक सगळे सरकार खंयसरूच कसल्याच ग्रामीण भागांतल्या जनते खातीर प्रोजेक्टांक केन्नाच पयशे कमी पडपाक दिना आनी जे सामान्य लोकांक उपयोगी येतले हे प्रोजेक्ट मये मतदारसंघात आमी सातत्यान केल्या. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार मये मतदारसंघातलो मेजर प्रोजेक्ट जो उरला तो चोडणाचो ब्रिज एकूच, ताच्या पलीकडे मेजर प्रोजेक्ट असो म्हणूंक ना. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी ज्या स्पिडीन तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक घेतला, थोड्या दिसा भितर म्हणजे आमकां राजधानीत वचपाक पणजे कडेन कनेक्ट जावपाक अक्षरशः म्हणजे आमी अर्द्या वर न्ही तेच्या पेक्षा कमी टायमान जे आसा पळय न्ही हे सगळे जाण आमी पणजे पावता. आमी सदांच म्हणटात भारतीय जनता पार्टी आज जी उबी आसा त्या तुमच्या सारख्या देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर उबी आसा. आणि त्याच पद्धतीचे आमदारही या मतदारसंघात बाकी सगळ्या मतदारसंघांना म्हाका लागिल्ले आसात. मतदारसंघाचो विकास हे रात दिवस तो विचार करता. तर म्हणजे मतदारसंघ वेगवेगळ्या तरेचे हेतून हांव म्हजो मतदारसंघ कसो फुडें व्हरतलो त्या हातूंतल्यान प्रवीण बाबशेट खरोखर सेम हेच स्वप्न घेवन मतदार विकासाचे स्वप्न घेवन ज्या पद्दतीन तेणें 2 वर्सां ह्या मये मतदारसंघाच्या विकासासाठी प्रोजेक्ट उबे केल्यात ते खरोखरूच अभिनंदनीय आसा. हांव तांचे त्या सगळ्यांच्या वतीन तांचे मला आनीक अभिनंदन करता. आज ही इमारत पूर्ण म्हणजे लोकार्पण जाता. आयज मनान खूब खुशी भोगता. उतराच्या या सहकार्यामुळे ही इमारत खूप वेळ जे काम प्रलंबित उरलेले पण आयज लोकार्पण जाता आसतना खूप आनंद जाता. आयज ह्या बिल्डिंगेचे जे लोकार्पण जालें तशेंच अजून एक काम जे आमकां करपाक जाय ते म्हणजे एअर कंडिशनिंग आनी सकयल्या ब्लॉकाचें फर्निचर काम हेजेंय टेंडर कालूच 2 दिसा पयलीं फ्लोट जाल्ले आसा आनी हे काम पूर्ण करपाक लागून हे दुसरे जे टेंडर केल्ले आसा हे दोनूय कामांचो आस्पाव करून 3,48,00,000 रुपया आमच्या गोंय सरकारान आमकां दिल्ल्या बद्दल हांव आमच्या मये वासियांच्या तर्फे आमच्या सरकाराक आमच्या मुख्यमंत्र्याक मये वासियां तर्फे आभार व्यक्त करता.